प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थोडा वेळ आम्ही बसूया. मोगळ भाव भयणीनो, आम्ही थोडो वगत आतां 10 मिनटां आहाय आनी उपरांत जेजू येतलो आल्तारार आनी जेजू आमी ताची भोसवण करतले आनी सगळें जें आमी आयकलां आमी ताच्या पांयां सरशी व्हरतले. पूण एक आमी जाणा जावया, जेन्ना आमच्या काळजान मोग आहा न्हू, खरेंच म्हाका जेजूचो मोग आहा आमी म्हणटा, पयलें पावल जें आमचें धांवता तें जावन आसा इगोर्जेंत आनी हूंय तें मिसाक. जरी तर म्हणटा मनीस मोग आहा, पूण जेजू हो मिसाचे बेटेन ताका मेवता, ताका तो ताचे सरशी तर तो वचना, जाल्यार खरेंच आमच्यान दुबावपाक जाता, खरेंच ताका मोग आहा काय मोग ना तो. पॅन्डेमिकाच्या टायमार न्हू जेजूक मेळोन आहलो जायते जाण आनी लोक न्हू जायते जाण सारके पिरगोत जाले. कित्याक न्हू? बिकॉज दॅट इज द ओन्ली प्लेस यू कॅन टच जीजस. आमच्यान जेजू खूंय सारको लागीं आमकां लागीं येता. खंयचे कडेन येता? फकत मिसाचे बेटेन. जेन्ना आमी जेजूक आमी घेता तेन्ना. आनी ताका लागून न्हू आमी आयज देवाचें उतर आयकलां इतलें, आमकां बळ मेळपाक, आमच्या दिसाचे दिसपटी जिवितान आमकां आदार दिवपाक कितें जाणा, सकाळ फुडें उठोन आमी मिसाचे बेटेन हांगा येता जाल्यार कोणा लागीं विचार तूं, जी दिसपटी मिसाक येताय ती म्हणटली मीस तर ना जाल्यार बरें दिसना, असोच ना दीस कसोय. आनी ताका लागून न्हू, कित्याक लागून तर तें, कित्याक ती जेजूक अणभवताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां न्हू एक वस्तुरी मेळटा. हांव थोड्यो वस्तू सांगता तुमकां. वस्तुरी, एक वस्तुरी आहा जिचें नांव जावन आसा ट्रिजा न्यूमॅन. आनी ट्रिजा न्यूमॅन ल्हान आसतना तें हूंय पडलें. आपल्या अंकलागेर गेलोलें उदक, कितें उजो लागला म्हणून तें उदक दिवपाक दितालें. तें पडलें आनी पडोन न्हू ताच्या आख्खो हाटीचो कोंडो इतलो मार बसलो की तें आख्खें हेजेरूच उरलें, बेडार. आनी जायते कश्टान तें उरलें. उपरांत देवान तें सांत तेरेजा लागीं मागतालें आनी बरें केलें. आनी उपरांत वाडल्या उपरांत न्हू ताचे सरशी देवा, ताचो मोग इतलो आहलो देवा कडेन, जेजू कडेन, की 30 वर्सां तेरेजा न्यूमॅन जर्मनीचे 30 वर्सां कांयच घेयनासतना फकत कोमेन्याचेर तें जिवें, देवान जेजून ताका जिवें दवरलें. दाखोवपाक पदवी कितली आहा ती त्या कुमेवांत. हांव आहा तुमचे सरशी, सगळें म्हज्यान तुमकां तुमचे कुडीक कितें लागता तें म्हज्यान दिवपाक जाता. एक भाशेन न्हू देव आमकां दाखयता पदवी कितली आहा ती. 30 वर्सां. 30 आनी 5 वर्सां तें मरता. आनी ताका चोवपाक न्हू खरेंच तें फकत कुमेवाचेर रावता जाल्यार न्हू केन्नाय तागे ताव सुकतालो, ते गडगड दिताले, तें इल्लें पित काय तें चोयताले. कोण थोडे आसलो मनीस थिंगा, खरेंच तें फकत जेजूच्या कुडी रोगताचेर जियेत काय म्हणून कळ्ळें न्हू. आनी बरयताय तेजो एक पाद्वीकार आहा, ताणें बरयली ही खबर त्याची, कांयच घेयनासतना तें इतलीं वर्सां जियेलें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनीक एक आमची भयण, आनी ही भयण न्हू जी पळय, तिचे कुडीक पासून कोणाचे गावे आहाय जाणा? जेजूचे गावे. ताका म्हणटाय स्टिग्माटा. जेजूचे गावे तिचेर आयिल्ले तेन्ना. आनी कश्टांनी ती आसली, पूण हें सगळें ती मोगान सोंसताली कोमेन्याच्या बोडान. कळ्ळें? आनी आमकां आनीक एक वस्तुरी मेवता, ती आमकां शिकयता मिसाच्या बलिदानान कितें जाता तें. तिचें नांव जावन आसा कातलिना. आनी तिवूय न्हू अशीच वस्तुरी, ती ही ले पर्सन, ती पयली आहलो ती नान जाल्या, ही ले पर्सन आमचे भाशेन. आनी तिका सायबीण माय
आनी जेजून तिका शिकयलें मिसाच्या वेळार कितें घडटा तें. कळ्ळें न्हू, मिसाच्या वेळार कितें घडटा तें. आनी कांय वस्तू तिणें सायबीण मायन जेजून तिका सांगलें. पयलें एक दीस तें मिसाक येयलें सदांचे भाशेन, आनी तेन्ना सावन ताका विचारलें तूं पळय बोगसोणें माग, कित्याक आमी पयलीं मिसाक भितर सरतासतना आमी कितें करूंक जाय, हांव पातची म्हणटाय न्हू. आनी तेणें म्हणलें बोगसोणें माग. आनी तेणें आदल्याच दिसा कुंसार केला आनी तेज्या मनान जालें आनी कितें बोगसण मागपाचें. कळ्ळें न्हू हे वस्तोरेत. आनी तेन्ना न्हू पवित्र आत्मो सायबीण माय तेच्या लागीं उलोवपाक लागता. पळय तूं आयज लेट येयल्या, कितली मातशी लेट येयली तूं मिसाक, तूं पयलीं तयारी करून येवंक ना, ताबडतोच येयली तूं मिसाक. आनी तेन्ना न्हू ते गोमलें की खरेंच आपणें तयारी करूंक ना आनी देवाक जाय हे भाशेन आमी तयारी केलोली. आनी मिसाचें बलिदान एकदम गरजेचें तयारी करपाक पयलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनीक एक भुरगो जो ल्हान आसतनाच न्हू, ल्हान आसतना आमकां मेवता तो कोंबयो घेवल्या उपरांत केन्नाच मी सोडूंक ना ताणें. ताचें नांव जावन आसा कार्लो युकुटिस. हो आतां ब्लेसड ब्लेसड म्हणल्यार ताका मान दिताय. आनी ताचो फोटो केस कोन आहा तो चोय, म्हणजे ताची इमाज इगोर्जेत केस कोन आहा ती चोय. केस कोन आहा, जीन पॅन्ट घालून, मोच घालून, नायकीचे बॅग घेवन आनीक एक भाशेन न्हू. आनी तो टॉर्नाडो ही डायड इन 2006 एंड ही इज ब्लेसड टुडे. कित्याक लागून ब्लेसड? कित्याक न्हू ल्हान आसतना कुम्यान घेयल्या उपरांत तो दिसपोटी मिसाक वयतालो. आवय बापूय न्हू इतली मिसाचो मोग नासलो ताका, पूण देवाची कृपा ताचेर अशी आसली की ताका तो वयता म्हणून तो फोर्सान मागीर मायक काडटालो मिसाक, फोर्सान आपल्या सोयऱ्यांक मिसाक हाडटालो, शेजाऱ्यांक, फामिली मनशांक मिसाक वचपाक जाय, मिसाक वचपाक जाय. मीस केन्नाय सोडना. आनी उपरांत मागीर वाडटा न्हू ताची खबर तर तुमकां सांगल्यार न्हू ही इज जस्ट लायक ऑर्डिनरी पर्सन, पूण कोणाच्या मोगाचो जाणटो जेजूच्या मोगाचो. पूण कालतो सगल्यो वस्तू म्हणजे ताका वळखताय आयज सांत म्हणून इंटरनेटाचो, सेंट ऑफ इंटरनेट, कंप्युटर्स. आनी ताचें म्हणणें कितें पळय, जीजस इज माय ग्रेट फ्रेंड एंड युकरिस्ट माय हायवे टू हेवन. म्हणजे जेजू म्हजो इश्ट आनी मिसाचें बलिदान जावन आसा एक वाट म्हाका स्वर्गार वचपाक. ताची आनी फकत 15 वर्सां तो उरला. कितलीं वर्सां? 15. आनी ह्या 15 वर्सांनी न्हू वाडटा 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड तेन्ना प्रोग्रामींग करपाक लागलो. आनी ताणें न्हू सोद केली सगली कडेन ह्या अख्ख्या संवसाराक मिलाग्री जाले ते मिसा वयर. खूंय आजून पासून जेजू खूंय जेजू दिश्टी पडलो कोमयावांत, रोगत जालें. आनी हें सगलें न्हू ताणें आपल्याची वेबसायट तयार केली. आनी वेबसायट आयज आजून पासून आहा ती वेबसायट ताच्या नांवान युकरिस्ट. कार्लो युकरिस्ट तुमी मारले जाल्यार न्हू कंप्युटराचेर इंटरनेटाचेर रोखडेच तुमकां सगळें मेवतलें. कितल्यो मिलाग्री घडले ते आख्ख्या संवसाराक. आनी खूंय उरल्या ते बरोवपाच्यो न्हू, त्यो उरलेल्यो इंडियाक आनी दुसऱ्या गांवांनी उरलेल्यो ते आजून हाय. आनी ताका लागून ताची उतरां, जीजस इज माय ग्रेट फ्रेंड एंड द युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. ब्लेसड कार्लो युकरिस्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फुटबॉल खेळपी ताका जाय आसलो फुटबॉल खेळपाक, ताका जाय आसलेलें भोंवपाक, म्हणजे जे आपल्या आवय बापाय बरोबर भोंवपाक वचपाक, ताका जाय आसलें गरोवपाक वचपाक, ताका जाय आसलें उदकान न्हांवपाक, ताका जाय आसलेलें तेगे फोटो आहाय जे पेट्स सुणी बीन हाय घरांतली सुण्यां बरोबर.
आनी तेगे जिवीत चोवन न्हू बरे हे काल्तिकायेचे मोगाचे दुसऱ्याचे तेंगेर एक इंडियन न्हू हिंदू आसलेलो काम करपाक इटली गांवांत आनी तेगे जिवीत चोवन न्हू तो बदलता आनी तो क्रिस्तांव जिविताक वेंग मारता. आयज तो ना आमचे बरोबर कळ्ळें न्हू हो युकेटिस ना. केस करून मेल काय 15 वर्सांचे पिरायेर न्हू तेका रोगताचो कॅन्सर जालो आनी रोगताचो कॅन्सर जावन पासून न्हू ताणें म्हणलें सायबा हांवें म्हजें जिवीत भेटयता पाप सायबा पासत आनी म्हजें जिवीत भेटयता इगोर्ज माती पासत. आनी हें तेगे ल्हानविकायेचें जिवीत दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोललेलें जिवीत चोवन न्हू पाप सायबान ताका आहा तसोच ताका न्हू ले पसंत तो आतां ले धाकटो भुरगो ताका भाग्यवंत केला चोय भाग्यवंत म्हूण 5 आयज प्रेज द लॉर्ड. खरेंच एक देख आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक कळ्ळें न्हू एकदम एक देख. तर आमी म्हणोंक जाय पदवी हा इगोरी आमच्या मिसाच्या बलिदानाक खुमयांत आमकां ती पदवी कित्याक लागना काय केन्नाय कळ्ळें न्हू आमकां तें बोड कित्याक मेळना केन्ना केन्नाय न्हू. घोडे हांव एक कारण घेता आनी हांव तुमकां सांगता एक फावटी ती ओस्तोरी न्हू जी रोगपाट जालोली बायल ती रोगपाट जालोली बायले बरोबर जायतो लोक आहलोलो पूण एकलीच बायलेक तिका त्या दिसा पेकोवणी मेवली जेन्ना तिणें जेजूक हात लायलो तेन्ना. तेच भाशेन जायते फावटी न्हू आमी जायती येताय मिसा येताय वयताय पूण न्हू ती घरा कडेन सान ती येयलोली हांवें फकत जेजूच्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून. ती भाशेन कितें न्हू मिसाची सुरवात घरा कडेन सान जाता. म्हजो जेजू आहा थिंगा आयज हांव जेजू घेतलो बरे तयारेन हांव म्हजी तयारी करतलो आनी जेजू हांव घेतलो तेन्ना म्हज्या जिवितान बरेंपण येतलेंच. तूं न्हू हेका म्हणटाय भावार्थ आनी तूं न्हू हेर भाशेन जायनाका ते रोगपाट बायले भाशेन जावपा जाय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कित्याक न्हू मिसाच्या बलिदानान न्हू जेन्ना ऑफर्टरी टायमार आमकां सांगता ती कातालिना बायल ती मिसाचें सांगलें न्हू तेन्ना हूंय कितें घडटा जाणा तूं जायते आंज म्हणजे मीस कोमेस जाता न्हू आंज बड्यो आसताय आख्ख्या इगोर्जेन आंज बडवे आनी ऑफर्टरी टायमार जाल्यार ते येताय हूंय ते आंज बड्यो येताय हूंय आनी तिणें तिका देवान दाखयलें ते एक भाशेचे आंज बड्यो येताय एक भाशेचे आंज बड्यो येवपाक लागले तांच्या हातांनी कितें आसलोलें बलिदान जाता आसतना आनी ते तांचे मुखामोड पासून आस्ते आसलो हूंय आनी ते कोणा कडेन येताले हातूं जे मनीस जे बसलेले इगोर्जेन जे कितें तरी भेटोवणी दिवपाक येयलोले सायबा म्हजे जिवीत हे प्रॉब्लम आहा हे त्रास आहाय हे गोश्ट आहा हांव हेजे पासून मागपाक येयला ते घेवन येताले. कित्याक मिसाचे बलिदानाचे व्हडलेपण आसा व्हडतें. दुसरे आंज बडे येवपाक लागले तेचे भाशेन भितरल्यान मनशा कडल्यान तांच्या हातान कांय नासलेलें ते कोणाचे आंज बडे गार्डियन एंजल्स दे वर विदाउट एनीथींग इन देयर हँड्स. देव त्या मनशाचे तांच्या जिवितान कांय नासलेलें भेटोवणी दिवपाक जेन्ना ऑफर्टरी टायमार कांय नासलेलें आनी तिसरे आंज बडे येयले हूंयच ते सगळे मान सोकला घालून येताले हूंय. एक आमकां पिक्चर आहा ते दाखोवपाक दिसते आंज बडे ते मान सोकला घालून कोण येताले जे फोर्सान येयलोले मिसाक पासून जाय म्हूण आयतारा मिसा बायल्यान आसलेले कळ्ळें न्हू आंज बोडवे आसताय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आनी आयज आमचो मीस जातलें आमी पेडेर वचून वेळ ओके आयज मिसा ते ओस्तरे भाशेन आमी हात लावपाक शिकया. आंज बडवे आहाय म्हूण आमी जाणा म्हजो आंज बडो कितेंय तरी घेवन वयतलो आनी एक बरी तयारी करया. कित्याक न्हू जेजूक पदवी ना जेजूक पदवी आहा. कितें घडटा काय म्हाका उगडास येता फकत एक न्हू आमी उदक वता न्हू आमकां पायपलायन येता उदकाची तितून उदका फोर्स आसता पूण जशे भाशेन न्हू एक वस्तरी बोड मारतली आमगे उदकूय येयना म्हण सारकें उदकूय येयना म्हणून कळ्ळें न्हू
कित्याक लागून उदक येना 5 वर्सां जालीं खंय ते पायप घायलोले ते पायप तेका लागून पायप खंय भितरल्यान कोडोम मांडलोली आनी तेका लागून ते उदक येना दुसऱ्या उदक बरें येता दुसऱ्या उदक बरें येता पायपा मेन पायपाच्या पायपांतल्यान उदक येता फोर्स नासलो आसलो खूंय प्रॉब्लम जालोलो ते घरान जे येता उदका त्या पायपाकू कोडोम लागलोली ते भाशेन न्हू जेजू पदवी हा आमची काळजां घडयली कोडोम कसली लागता केन्नाय आनी तेका लागून न्हू मिसाच्या बलिदाना पयले न्हू हें काळी साफ करपाक एकदम गरजेचें तेन्ना जेजूची पदवी आमी पळयतले आमच्या मिसाच्या बलिदानान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर सगळीं आमी तयार जावया जेजू आतां आल्तारार ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्यो मानो बागोवन आमच्या सुम्या जेजूक नमस्कार करूया ह्याच जेजूची आमी आयज खबर आयकल्या हो विजील आमी काल सुरू केलेलो आयज पासून ताणें आमकां ताचें उतर आयकत दवरली होच तो जेजू जाचे उद्देशी आमी आयकलें हांव तुजेर फर्मोण मारिना वच बाय हांवूय तुजेर फर्मोण मारिना
काकूच सार भोव पवित्र सोर पदवीदार भोव मोगाल भोव उदार सुमी जेजू ते अस्तोरेक ताणें आसरो दिलो ते अस्तोरीचें ताणें पातक भोगशिलें ते अस्तोरीक ताणें नवें जिवीत दिलें मोगडा जेजू ह्या वेळार आमी हांगा आसा तुजे मुखार ते अस्तोरे भाशेन आमी तुज्या पांयां सरशीं आसा तुझे बोगसणे मागता तुजी काकूत आमचेर मागता तूंच आमचो आसरो तूंच आमचो आदार आनी कोणा सरशीं आमी वेतल्या तुजे सरशीं आसा जिविताची उतरां मोगडा जेजू तुवें त्या आर जाल्ल्या मनशाक म्हणलें उठ तुज्या हातून घे आनी चलूंक लाग तुवें ताची पातकां बोगशिलीं आनी ताका कुडीची पेकोवणी दिली तुवें ताका नवें जिवीत दिलें आमी आयल्या सुमया आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें मागूंक कित्याक तुका नाका आमी ह्या पातकान जियेलोलीं नोस्तो मनीस पातकान मेल्ल्यार म्हाका हांव संतोसतां अशें तुमकां दिसता नोस्त्या मनशान आपलें पातक सोडून जीव उरल्यार तेन्ना की म्हाका संतोश भोगता मोगडा जेजू ल्हान ल्हान आमची पातकां तरी तूं आमचो काकूतसार तुजो आमी आसरो मागता ह्या वेळार आमी ह्या गितांतल्यान आमी सांगुया जेजू तुजो आसरो आमकां जाय जरी आमी पातकां पासून आसलीं जाल्यार सायबा तुजो आसरो ना जाल्यार सैतान आमकां गिरासतलो आमकां पयस व्हरतलो गडे आमी चुकोन पातकान आसा सायबा ची पातकां आमकां खबर पासून ना पूण तुज्या आसऱ्या काल आमकां दवर ह्या वेळार आमच्या भुरग्यांकूय आमच्या फॅमिलीच्या घरच्यांकूय तुज्या आसऱ्या काल आमकां दवर आनी तुजे व्हडे काकुतीन तुजे सरशीं आमकां हाड नितळ करूंक निर्मळ करूंक जिवीत सोडूंक तुमच्यान जाय जाल्यार आतां ह्या वेळार बसूंक जाता Mozo asro, tu mozo kilo, gorje tu mozo is, tu mozo de, tu mozo asro. Tu mozo kilo, gorje tu mozo is,
तूच म्हजो तुका हांव बोसा सगळ्या काळजांता मुखामोल तुजे सोदता जिवितांत सेवा तुजी हांव करतलो सगळे शोभे तुका हांव बोसा सगळ्या काळजांता मुखामोल तुजे सोदता जिवितांत सेवा तुजी हांव करतलो सगळे शोभे सगळे आमच्या हात वयर घालून जेजू सगळे आमच्या हात तूं म्हजो सोड मोटार तूं म्हजो गोडचें म्हज्या तुमी तूंच म्हजो तूं म्हजो सोड मोटार तूं म्हजो गोडचें म्हज्या तुमी तूंच म्हजो सगळी बराबर तुका हांव बोसा सगळ्या काळजांता मुखामोल तुजे सोदता जिवितांत सेवा तुजी हांव करतलो सगळे शोभे तुका हांव बोसा सगळ्या काळजांता मुखामोल तुजे सोदता जिवितांत सेवा तुजी हांव करतलो सगळे शोभे सगळे आमचे हात वयर घालून आम्ही आमच्या सुमयेची सुखी कारकांची भेट देऊया हालेलुया 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 हांव तुमकां म्हजे इश्ट म्हणटा
हांव तुमकां चाकर म्हणिना. जेजू आमकां इश्ट म्हणटा. फकत जेजू जेन्ना आमकां इश्ट म्हणटा जाल्यार फकत इश्टाक कोणूय कितें सांगताय, चाकराक कोण सांगिना. आमच्या घरांत कामाक चाकरां आसताय, पूण काळजाचे घुट बरें बरें कितें आसा तें म्हाका बरी खबर आसा ती हांव चाकरांक सांगची ना, हांव इश्टाक सांगतलो. आनी तो आमकां इश्ट म्हणटा जाल्यार ताका कितें जाय तें सांगचें आसा. सुमया जेजू, तूं आमकां कितें सांगूंक सोदताय? आमचें कान उक्तें कर, आमचें काळीज नितळ कर. तूं जाणाय जेजू, जायते फावटी हांव चुकतां. जायती निर्दुखाय हांवें धरल्या. ओ भोगसण्यान हांव जियेलां. केन्नाय राग येता, मेजा आसा म्हाका, पूण तरी तूं म्हजो मोग करताय, तरी तूं म्हाका इश्ट म्हणटाय. आनी ताका लागून म्हाका एक भाशेन बरवोसो मेवता, तूं म्हाका सांडनाय म्हणून. आनी तूं म्हाका केन्नाच सांडचो ना. हे भाशेन म्हजे अस्कोतायेन पासून तूं म्हाका सांडचो नाय. आनी ताका लागून हांव म्हजें काळीज तुका सदांच उगडटलो. सगलें म्हज्या जिवितांत आहा तें सगलें तुका सांगतलो. कोणाक सांगोना तसली पातकां हांव तुका सांगतलो. म्हज्या भुरगेपणा वयली पातकां, म्हज्या तरणाट्यापणा वयली पातकां, म्हज्या काजारी जिवितांतली पातकां हांव तुका सांगतलो. जायते म्हज्या घोवाक पासून सांगना, म्हजे घरकान्नीक पासून सांगना. म्हजे जायते इश्ट हाय, हांव ताचे लागीं इश्टा कोतीन उलयतां, पूण म्हजें खासगी जिवीत तूं खरो इश्ट म्हजो. फकत तुका सांगतलो, कित्याक तूं म्हजें पातकी जिवीत वाऱ्यार घालचें नाय. तूं म्हाका बक्षिताय. तूं म्हजो किरकोळ आत्मो, ताची म्हाकाच वीट येता आनी दुसऱ्यांक पासून वीट येतली नदर गायल्यार ताचेर, पूण तूं मात विटेचो नाय. मोगडाची आनी हो तुजो मोग जेन्ना हांव नियाडटा, खंय म्हण हांव वचूं, कित्याक हांवें दुसऱ्याचो मोग करूंक हांव, ओ दुसऱ्याक हांवें चड वेळ दिवंक, हे वस्तूक ते वस्तूक, ह्या फ्रेंडाक त्या फ्रेंडाक. जेन्ना तूं म्हाका हेमखोणांतलो वाटायतलो, जेन्ना तूं म्हाका ह्या पातकांचें भोगसणें दिवन नव्या जिविताक पावयतलो, जेन्ना तूं म्हाका लागीं घेताय आनी जाय तें तुका सांगचें आसा सुर्गीच्यो वस्तू, हो म्हजो किरकोळ आत्मा सायबा घेवन येता नितळ करूंक. नितळ कर म्हजो आत्मा, मोगाळ भाव भयणीनो. हें गायन चलता आसतना सांग जेजूक एक इश्ट जालेल्या भाशेन,
केन्नाय कोणाक सांगनासलेले पातकां वेळार सांग. केन्नाय न्हू आमी पाद्रींक पासून फोटी मारताय, सांगनासतना दवरताय. ते पासून ह्या वेळार न्हू जेजू हांवें हें केलो, म्हाका फोकस, म्हजी काकूट कर. जेजू म्हज्या किरकोळ मोसो आत्मा, किरकोळ मोसो आत्मो मनशांक जाल्यार ताची विटूच घेतली, तरी तुजे काळीजमो वाडतले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. जेजू म्हज्या किरकोळ मोसो आत्मो मनशांक जाल्यार ताची विटूच घेतली, तरी तुजें काळीजमो वाडतले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका, तरी तुजें काळीजमो वाडतले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तुजो आत्मा एकेच घोडये जेजू, कोड फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मोळ. पाकाचे कोड म्हाका फुटला सायका, म्हाका हातलाय निर्मोळ करून दवर. पाकाचे कोड म्हाका फुटला सायका, म्हाका हातलाय निर्मोळ करून दवर. संवसाराचो एकूच सुर्या जेजू, कोट्यांक तुवें थोडे उक्ते केले, थोडे म्हजे उगड मारूंक दाखय. तुजो रस्तो सासणीक जिविताचो, थोडे म्हजे उगड मारूंक दाखय. तुजो रस्तो सासणीक जिविताचो. आमच्या हात उबारून जेजूक आराधना दिवया. हालेलुया, 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 जेजू तूंच म्हज्या जिविताचो धोनी. आमच्या काळजांत तान आमी सांगुया ह्या वेळार, जेजू तूंच म्हज्या जिविताचो धोनी. तोंड उगडांनी सांग म्हूण, जेजू 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 तूंच
तूंच म्हज्या जिविताचो म्हज्या जिविताचो दोनी दोनी जेजू जेजू तूंच म्हज्या जिविताचो म्हज्या जिविताचो दोनी दोनी. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. तूंच म्हजो सोमी दोनी म्हज्या जिविताचो तूं दोनी हांव जाणा दोनया पूण तरी आसतना हांव जायते फावट जियेलां म्हाका जाय तसो जालेले परी हांवच म्हज्या जिविताचो दोनी आनी ह्या पासत दुनिया हांवें जाय तो मार खायलो आयज हांव समर्पण करतां म्हज्या जिविताचो हांव दोनी न्हू पूण तूं म्हज्या जिविताचो दोनी सांग बेला जेजू हांव म्हाका जावं तसो जियेलो जाणा जावं सजमोन हांव म्हज्या जिविताचो दोनी म्हूण दुनिया हांव चुकलां भोगोस म्हाका उलय आनी सांग सगळे तुज्या काळजांतले वचो एक हात सांग ह्या वेळार आनी कोर जेजूक तुज्या जिविताचो दोनी आनी तो सगलें ताऱ्यार घालतलो जरी आयज कांयच ताऱ्यार ना सगळी तरेचें उचामोलाय आयिल्लें आसा सगळी तरेचें वायट आयिल्लें आसा कित्याक आमी जियेले आमच्या जिविताचे आमी दोनी कशे ह्या खातीर पूण आयज आमी समर्पण करता दुनिया आमकांच आमी समर्पण करता आमच्या घोवाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या बायलेक आमी तुज्याच हातान दिता ती आमच्या जिविताची दोनी न्हू पूण तूं आमच्या जिविताचो दोनी आनी तांच्याय जिविताचो दोनी सांग बेला आमची उतरां आनी आमची चिंतनां मानवलेली कोर दुनिया ह्या वेळार आमी तुज्या मुखार आसा तूंच आमचो सोमी ह्या गायनांतल्यान दुनिया आयज आमी समर्पण करता आनी तुज्या मुखार आमी घालता आनी आयज साण तूं आमच्या जिविताचो सोमी म्हूण आमी मानून घेता उलोय आनी सांग ह्या वेळार ह्या गायनांतल्यान आमी ताका वखाणुया दिन वाचुया कित्याक तोच आमचो रोसणार तोच आमचो दोनी आमी चुकल्यो दुनिया आमकां भोगोस आयज साण ह्या वेळार साण आमचें जिवीत आमी तुज्या हातान दिता Tuc mo Jesu,
hallelujah, 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 Ewala rubi rawaya. आमच्या सोमयांच्या मुखार आमी उबी आसात. पळय दुनिया तुज्या भुरग्यांक ह्या वेळार ते वस्तुरेक मोरोंक जाय आसली, पूण तुवें तिका मोरोंक दिवना, पूण तुवें तिका मोग दाखयलो. आमी तेच भाशेन सगळीं पातकी आमी मोरोंक जाय आसली, पूण तुवें आमकां मोरोंक दिवना आनी तूं केन्नाच आमकां मोरोंक दिवचो ना, कित्याक तूं आमचो मोग करता. तुका जाय आमी जोईत वेलेले, पूण आमचे लागीं घोडो ना दुनिया. बापा तुवें कायनांक लोगया म्हटलें दाराच्या उमऱ्या भायर सैतान रावता, तुवें जोईत व्हरोंक जाय. जावंक ना ताचे लागीं आनी आपल्याच भावाक जिवेशी मारलो. हेच भशेन आमचेय लागीं जायना जेजू, पूण बापा तुका आमी दिनवासता मार्गां दिता. तुवें आमकां जेजू वरवीं पवित्र आत्मो दिलोलो आसा. ह्या पवित्र आत्मे वरवीं आयज आमच्यांनी जैत व्हरूंक जाता म्हूण तुवें आमकां आयज शिकयलां. तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां नितळ केल्या आनी शिकयल्या कशे तरेन आमच्यांनी जैत व्हरूंक जाय. आमचे हात उक्ते करुया ह्या वेळार. जेजू मुखार हात उक्ते करुया आनी मागुया दी आमकां पवित्र आत्मो. आमी वचकोत सायबा आमचे लागीं जायना, पूण तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जाणा आमी जैत वतले हांव आनी सर जिखून घेतले. ह्या संवसाराचे मेळे ओतमे आमच्या काळजान भितर आसात. मनशाच्या स्वयंभाच्यो शक्त्यो आमच्या काळजान भितर आसात. देवचाराच्यो शक्त्यो आमच्या भितर आसात. बापा फकत तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ते लासून उडय आनी दी आमकां एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो तुवेंनूच बसायलो. सांग जेजूक जायना म्हजे लागीं जैत व्हरूंक. हें स्वयं जें म्हज्या भितर आसा म्हाका वस्कोत कोत्ता, म्हजेर जैत वता. धाड तुजो पवित्र आत्मो आनी मोडून उडय ह्यो तिनूय शक्त्यो संवसाराची, मनशाच्या स्वयंभाची आनी देवचाराची, आनी कर म्हाका तुज्या हातांत. ह्या वेळार पळय जेजूक ह्या वेळार जसो ते वस्तुरेक ताणें पळयली, तिचें काळीज पळयलें आनी जेजू चल्लो.
कित्याक ती भितरले भितर फुगार जाताले आनी रडटाले. जेजू आयज आयला, आमच्या मुखार आयला आमकां घोटाय दिवंक. इतलेंच न्हू, आमचे भितर ह्यो सगल्यो मेळे शक्त्यो तो मोडून उडयतलो आयज, पूण आमकां खरें गोंय जावंकूय आदार दितलो पवित्र आत्म्या वरवीं. जेजूचे आमी खरें गोंय जातले. हात उक्ते कर आनी माग पवित्र आत्मो. सांग, उलय आनी सांग, दुनिया म्हाका दी पवित्र आत्मो. जैत व्हरूंक हे मेळे शक्तीचेर आनी तुवें बसायलोलो नवें काळीज आनी नवो आत्मो म्हाका दी. पवित्र आत्म्या, यो तुज्या उच्यान आनी लासून उडय तुवें शक्त्यो आमच्या भितर आसात त्यो, ह्या आमच्या काळजान आसात त्यो. उक्ते करुया आमचे हात जेजू मुखार आनी तोच आमकां पवित्र आत्मो दितलो ह्या वेळार. Povitratmya, Povitratmya, हे तुझ्या उजान. Povitratmya, Povitratmya, हे तुझ्या उजान. Povitratmya, हे तुझ्या उजान. Povitratmya, हे Povitratmya, तुझ्या उजान. हे पवित्र आत्म्या, देवोय तुझो उजो. हे पवित्र आत्म्या, देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या मनान. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या मनान. पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या मनान. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या मनान. हे पवित्र आत्म्या, देवोय तुझो उजो. हे पवित्र आत्म्या, देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या काळजान. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या काळजान. पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या काळजान. पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या काळजान. हे पवित्र आत्म्या, देवोय तुझो उजो. हे पवित्र आत्म्या, देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. सगळे आमच्या हात वयर देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. Hallelujah, 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 hallelujah,
सगळे आमी दिमेर पळोवया. आमचे दोळे जेजूचेरच दवरुया आमी. फादर येतलो आमकां निमाणो आशिर्वाद दिवंक. सांग जेजू, उलयत राव. कसल्यो गरजो तुज्यो आसल्यो, खरीत भावार्थान तूं आयलोली कितें मागपाक. सांग जेजू. व्हड भरवोसो घाल ह्या आमच्या जेजूचेर. Have a great expectation. Have a great faith. Tell him, I believe in you, I trust in you, and I love you. हांव तुजो मोग करता. आमच्या तोंडांतल्यान फुडें केन्नाय उतर सुटोंक ना. जेजू, हांव तुजो मोग करता. सांग जेजू, कित्याक तो सदांच आशेता ही उतरां आयकूंक. भोव थोडे मनीस आहा ह्या संवसारांत जे म्हणपाक पावता, जेजू हांव तुजो मोग करता. लाखांनी करोडांनी लोक आहा, तांचे काळीज दुसरे कडेन आसा. जांचो मोग ह्या वस्तूचेर, त्या वस्तूचेर, ह्या मनशाचेर, त्या वस्तू सगलो वावुरता, घाम वारोवन मनांत कितले एक्सरसायज करता बरें तें बरें हाडूंक. पूण ह्या आमच्या जेजू भोगलेक येवन ताका वेळ मेळना. जाय ती शिकवण घेता, जाय ती ह्या संवसारान वयर वयर पावपाक सोदता. पूण आयज गिरीत भाशेन ताणें आमकां ओडून हाडली आनी आमची आख्खी हो नायट विजल दिलो. थँक्यू म्हणया ताका. थँक्यू तुका जेजू. थँक्यू आमच्या कुटुंबा पासत. थँक्यू आमच्या भात विगारा पासत. थँक्यू हे इगोर्जेच्या तरणाट्यां पासत. थँक्यू हे इगोर्जेन हात बोट घालतल्या पासत. थँक्यू जे इगोर्जेन सदांच घुंवता हिंगा आनी तूं तांकां पळयता. सांगनाका जेजू तांकां. अदीक लागीं हाड तुजे ओळखीन दवर, तुज्या मोगान दवर. आस्वासन दी सदांच तांकां, हांव लागींच आसा. माग, हांव लागींच आसा. ह्या वेळार फादर येतलो पेसां दिवपाक.
सगळे आम्ही उभी राहूया आणि दिनवासनेचे गीत घेऊया आम्ही. Orga tuka somia, arga tuka donia, arga tuka, ataya nisaska. Tuen makarot loi tu somongoja, tuen makapos loi tu cicakrikoja. Turen magawin tloj sasnat suka pauja, Tori makava honoi, sumya makava honoi, Tori makava honoi, sumya makava honoi. Arga tuka somya, arga tuka dunia, arga tuka, mata. Praise the Lord. Hallelujah. मोगल बांदन बेणदो ओत सोय घेता तुमच्या पादविकाराक फादर बॉलमॅक्स पेरेराक तशेंच फादर पिटराक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें नायट विजल चलोवंक आमकां हें आमंत्रण दिलें आनी तेच भाशेन तुमचे जे यूथ आसात तांकांय ही मांडावळ बरे भाशेन तांणी सांबाळली. बसात. तेच भाशेन पॅरीस कावन्सिल मेंबर्स आनी हे सगळे जे बारयो वावुरले हे नायट विजील बरे भाशेन चलोवपाक आनी चड करून देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. जरी तर तुमी तर नासलीं जाल्यार हे नायट विजील जावचें नासलें. तो मागता देवान तुमचेर आनी तुमच्या पादविकाराचेर आनी सगळ्यांचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण. आनी जें नायट विजिलान जें आमी देवाचें उतर शिकल्या तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आमकां सायबीण मायन करपाक फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. सगळीं बरोबर एक नमान मरी म्हणुया. नमान मरी कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा वस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माय आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां कला.